आयज आमी आसा पत्रादेवी गेटीर। आता तुम्ही म्हटले पत्रादेवी गेटीर आयज मदींच कित्याक तर तुमकां खबर आसा फाटल्या कांय दिसांनी पेडण्या वाठारांत जो नॅशनल हायवे 66 आसा त्या हायवेचेर व्हडा प्रमाणात एक्सिडंट वाडल्यात। दुसरी गजाल म्हळ्यार थंयसर पालसणां कोसळटात। रस्त्याचो निकृश्ट दर्जामुळे जे थळावे आसा तांचो बोळ फाटल्या कितलेशेच दिसां पासून चालू आसा। ह्या सगळे दखल घेत आमी आयज पत्रादेवी पावले। आमी आयज पत्रादेवी ते धारगळ पर्यंत पेडणे तालुक्यात नेमके ह्या रस्त्याची कशी कंडिशन हो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट घेवन आमी तुमच्या मेळ्यान आयले। आमी आयज सगळे थळाव्या वांगडा उलयतले, जे सरपंच पंच जे आसा तांच्या वांगडा उलोवपाचो यत्न करतले, सगळे लोकप्रतिनिधी आसा तांच्या वांगडा उलयतले। नेमकी समस्या कितें आसा, नेमके ह्या सगळ्या रस्त्या खातीर लोकांक कितें त्रास जाला आनी कितें समस्या तांकां फेस करची पडटा। आमी आयज पत्रादेवी आसा। आमी जशें तुमकां म्हटलें आयज एका गाड्यार चाव पिता। खरें म्हटल्यार जो आयचे हे दिसांनी आसा बरो पावस पडटा आनी गरम गरम च्या, हे च्या पीत आसतना आमी नेमके हायवेचे कितें जाला हें सगळें समजून घेवपाक प्रयत्न केले। आमी पत्रादेवी आनी तोरशाचे सगळे वाठारांतले लोकप्रतिनिधी म्हाज्या बरोबर आसा, कारण तेंचे खूब प्रश्न आसा। रस्त्या खातीर ते हैराण जाल्या, नेमके कितें सगळें चल्लां हें सगळें आमी तेंच्या वांगडा उलयतले। कितें सगळे समस्या तांकां आसात ते आमी जाणून घेतले। पळोवया ते नेमके कितें सांगता। म्हाका दिसता ह्या रस्त्याचें जें काम आसा हें एकदम निकृश्ट दर्जाचें काम आसा, कारण त्या वेळार पब्लीक लोकांक विश्वासात घेवपाचो प्रयत्नच जावंक ना। कारण कॉन्ट्रॅक्टर MURाक कॉन्ट्रॅक्ट दिला आणि सगळे सरकार सुस्त त्याच्यात रावले की तो काम करतलो म्हण। त्याच्यामध्ये कितें जालें ते काय खबर ना, पण ह्यो रस्तो रक्तरंजीत असो रस्तो जाल्लो आसा। तो NH 66 म्हणटा पळय तो रक्तरंजीत रस्तो, म्हणजे 25-30 लोक ह्या रस्त्यार गेल्लेले आसात भुरगे, तरी सुद्धा सरकार तेचेर दखल घेयना। कारण सरकारान त्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर कारवाई करपाक जाय आसली किंवा तेची चौकशी करपाक जावी। ती सरकार कन्सल्टंट नेमतात आपल्या भाशेन किंवा जे जेई असतात AE असतात ते काम सुरक्षित करता की ना हेचेर जी देखरेख करपाक जाय ते ह्या रोडाचेर देखरेख कोणीच करूंक ना सरकारच्या प्रतिनिधी। त्याच्यामुळे ही परिस्थिती आता उद्भवलेली आसा आणि ह्या परिस्थितीक आता जनतेक सामोरे जावचे पडटा। त्यामुळे सरकारान ह्या गोष्टीची जी आज मालप्याची हे जाली प्रोटेक्शन वॉल पडली त्याची दखल घेऊन परवरी टू पत्रादेवी या परत रस्त्याचे सर्वेक्षण करपाचे अशी नितांत गरज आसा। आणि त्याच्यानंतर त्या कॉन्ट्रॅक्टरांक समजून जर त्यांच्याकडे जायना जाल्यार दुसरे कोण तरी JE हाडून ह्यो रस्तो सारको व्यवस्थित करपाची गरज आसा। ह्याच्यापासून जर संरक्षण लोकांक दितले तर सरकारान म्हणजे मुख्यमंत्र्यान गांभीर्यान त्याच्यात लक्ष दिवपाची गरज आसा। खरें म्हळ्यार हो जो रस्तो आसा तो खूब डेंजर आसा। 300 जाण मेल्या, 300 जाण सोंपल्या, ही खरंच एक दुर्दैवी गजाल। आमी लोकप्रतिनिधी वांगडा उलोवया। सर तुम्ही आमचे पंच, कितें तुमकां प्रश्न येतात लोकां कडल्यान? आम जनतेक हेचे भरपूर समस्या आसा। उदाहरणार्थ पळयल्यार गाडयेचे जे ह्या रस्त्याची एज आहा ती एकदम खूब आहा। त्यामुळे ह्या रस्त्याची क्वालिटी जी आसपाक जाय ती ह्या रस्त्याक अजिबात क्वालिटी ना। जे आम्ही सुद्धा गाडये चलयतना पळयता गाडये खूब हालतात गाडये। जे आमचे जे PWD मिनिस्टर सेंटर PWD ते म्हणटाले की आम्ही गाडयेक बसून च्या पिवंक जाता, पण ती परिस्थिती तेंच्यांनी पळोवपाची। ॲटलिस्ट आमचे जे लोकल जे PWD मिनिस्टर हा मुख्यमंत्री तेंच्यांनी ह्या रस्त्यार च्या पिवन पळोवपाची गाडयेन जर हालता का ना आणि कितलो हालता तो तांकां तेची जाणीव येतली। त्यामुळे ह्या रस्ते एकदम काम तर पळयल्यार काम विचारू नका, सिंपल साध्यातले साधे सुद्धा मन सांगतले हे काम निष्ठूर दर्जाचे जाल्ले आसा। आणि एकदम ह्या जी हेका म्हणजे प्लॅनिंग ना, काय ना, गटर ना, तेका कांयच ना। आता सुद्धा आम्ही येता आसतना पळयले रोडा वयल्यान भरपूर जवळ 50-60 मीटर इतले उदीक रोडा वयल्यानच व्हांवता। तेका सायटीन गटर ना, सायटीन वचपाक वाट सुद्धा ना। काल सुद्धा आम्ही इतले जे 5 ते 8 ठिकाणी उदीक रावताले ते काल आम्ही स्वतः पंचायती इनिशिएटिव्ह घेऊन JCP घालून जे उदीक रावताले ते उदकान गाडी जर कोण वयता गाडी घुंवताली, इतली भयानक परिस्थिती आशिल्ली। ते आम्ही काल सगळे पंच मिळून आम्ही ते उदीक क्लियर केले आणि आज तुम्ही वयताना पळयतले रोड सारको आम्ही क्लीन केला। पण तो क्लीन करून तेतून आम्ही तर समाधानी ना। आता आमचे जे लोकांचे जे रोड असले कनेक्टिंग रोड सकल देंवपाचे बी
ते अजून करूंक ना. आम्ही 2 वर्सांनी ते बोबाड मारता. ते आम्ही पंचायतीतून त्याला रेझोल्युशन दिला, ठराव पास करून दिला, पण त्याचे अजिबात दखल ते घेत ना. खरें म्हळ्यार जे सरकार नेटान सांगताले डेस्क बोर्डार च्याचे कप दवर तुका च्याचे कप हलचे ना हे नेटान जे सरकार सांगताले त्या सरकारचे खंयसर तरी जो अजेंडा आसलो तो फेल गेलो. तुमच्या कडेन येता नेमकें सरकार हो दावो करतालो जो ग्लास आसा डेस्क बोर्डार दवरल्या उपरांतूय हलचो ना वचचो ना अशें जो दावो करतालो कितें नेमकें सर्वीस रोड तरी सारकें आसा? सर्वीस रोडूच ना आमच्या तोरच्यान सर्वीस रोडूच आमकां ना पळय सांगपाचें म्हटलें. आनी आतां 8 दीस जाले पावस पडटा काल सगळ्याच रोडाचेर उदीक आसलें. 1 म्हयन्या पयलीं आमचे आमदार येयल्ले, ते हायवेचे सगळे अधिकारी येयल्ले हांगा. तेंच्यांनी आमदारान तांकां सांगलें आमकां वेळोवेळी ते प्रयत्न करीत आसता पण ते आयकूनच घेना न्हू. ही एक दुर्दैवी गजाल म्हळ्यार हांगा सर्वीस रोडूय ना धड लायटी पेटना, खंयच्यान नेमके वयतले ते लोकांक कळना. आमी दुसऱ्या जे आसा तांच्या कडेन उलयतले कितें नेमकें फ्लायओवर तरी आसा तोरशात आणि उगव्यात फ्लायओव्हरची गरज होती आणि त्या पद्धतीच्या मागण्या झालेल्या होत्या. लोकांनी अनेक वर्षापासून हे मागत आहेत, परंतु लोकांनी मागावं आणि ते आश्वासनं देऊन घरी जावं, या व्यतिरिक्त इथे काहीही होत नाही. हा रस्ता लोकांच्या एकसुद्धा व्यक्ती, एक पंचायत सदस्य, लोकप्रतिनिधी कुणीही मला कोणी दाखवावा की हा या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाचं समर्थन करतो किंवा चांगलं काम म्हणतो किंवा साधारणपणे त्यांना सहानुभूती आहे असा कुणीही मिळणार नाही. वास्तविक सुरुवातीपासून जर बघायला गेलो तर एवढी कुटुंब उद्ध्वस्त झालेली आहेत, एवढे अपघात झालेले आहेत. या सगळ्याचा बद्दल लोकप्रतिनिधींनी किंवा पंचायतींनी खुनाचा आरोप या कंपनीवर ठेवून त्यांच्यावर तक्रारी नोंद व्हायला पाहिजे होत्या. दुर्दैव एवढं आहे, आंदोलनं झाली, मागण्या झाल्या, परंतु कोर्टामध्ये जाण्यासारखं किंवा आंदोलन जेलात जाण्यासारखं असा काही न घडल्या कारणाने कोर्टाच्या डिसिजनापर्यंत कोणी पोहोचलाच नाही. हे सगळ्यात मोठं दुर्दैव आहे. खरें म्हळ्यार हांगा एक्सिडंटांचो सामको भरपूर एक्सिडंट जाल्यात. धारगळ आसूं पत्रादेवी आसूं ते ह्या सगळ्या भागांत भरपूर एक्सिडंट जाल्यात, भरपूर जाणांचे जीव गेल्यात. कितें नेमकें कितले एक्सिडंट तुमच्याच भागांत जाल्या आणि कितले मेजर? जेन्ना हो हायवे सुरू जाता अशें कळ्ळें त्या वेळार हांव प्रत्यक्ष साक्षीदार आनी पंचायतीचो पंच आसलो. त्या टायमार आमकां अशें दिसतालें की आमी कुडाळचो हो रस्तो पळयलो आनी खंयचे खंयचे रस्ते पळयले आनी आमकां खरोखर उमेद जाताली की हो रस्तो जाल्या उपरांत 10 मिनटांत पेडण्यां पावतले, 15 मिनटान आमी कुलोळे पावतले, 20 मिनटान आमी म्हापसा पावतले. ही स्वप्नां बाळगून आमी ह्या रस्त्याक सगळ्यात पयली सुरवात तोरशा पंचायतींतल्यान जाली. तोरशा पंचायतींतल्यान जाल्या बरोबर आमी ते जे कॉन्ट्रॅक्टर आसले ते आमच्या कडेन आमी उगयां थंय विरोध जालो आनी तोरशा पयली सुरवात जाली. तो हांव साक्षीदार. जेन्ना रस्तो केलो त्या वेळार सुरू करतना आमकां सुरू करच्या पयलीं आमकां आमचे दिवंगत मनोहर पर्रीकार यांची आठवण येता. त्या वेळार तेंच्यांनी आमकां उलयताले. हांव जेन्ना तेंच्या कडेन मांडटालो भाई आमकां 3 ते 4 फ्लायओव्हर जाय तेन्ना सुरेकान हे पळय जेन्ना तुमच्या गांवांतसून गाडी वयतली तेन्ना तुमकां आवाज सुद्दां येवचो ना इतलें सांगून ह्या रस्त्याक अमकें आसतलें तमकें आसतलें अशें आमकां तेन्ना सांगलेलें. आमकां तेची आतां उगडास जाता. तो जर आसलो जाल्यार कितें जातलें अशें दिसता. पूण हे फ्लायओव्हर ते नाच. आमी गेल्या पंचायतींत जवळ जवळ 1 कोटी ते 1.5 कोटी खर्च करून आमच्या तोरशा पंचायतीचो फंड आणि PWDचो फंड सर खर्च करून सायटीक रस्ते तयार केले. जे पायवाटो असले ते रस्ते केले जवळ जवळ 1.5 कोटी खर्च करून. ते रस्ते आमचे उद्ध्वस्त केले. आमी आसा पत्रादेवीच्या गेटीच्या मातशे फुडें. हांगा एक जंक्शन आसा, त्या जंक्शनार खंयसर तरी फ्लायओव्हर जाय आसलो, मात ते फ्लायओव्हर ना. सेकंड थिंग म्हणल्यार थंयसर डिवायडर तेंच्यांनी ब्रेक केला आनी हे सायडीन रस्तो दिला, मात फाटल्या कांय दिसांनी तो रस्तो बंद केल्लो. आमी ज्या वाटेन वयता ती वाट म्हळ्यार पत्रादेवीच्यान धारगळी, मात जंय फकीरपट्टेच्यान पत्रादेवी हांगा जंय रस्तो तेंकता त्या रस्त्याक खंयसर तरी डिवायडर जाय आसलो. थंयसर चांदेल आसूं, हसापूर आसूं हे सगळे गांव येता. ह्या दिशेन सेकंड वे ऑफ मोपा एअरपोर्ट अशें म्हटलें वयता. ह्या रस्त्यान दुसरे वाटेन मोपा एअरपोर्टार पावपाक मेळटा.
मात हांगा फ्लायओव्हर नाशिल्ल्यान जायते अपघात जातात, जायते एक्सिडंट जातात. हांगा पंचायत किंवा थळावे मागणी करता की हांगा फ्लायओव्हर जावचो जेणे करून ही समस्या जी आसा ती खंयसर तरी मिटतली. आमी आसा पत्रादेवी पेट्रोल पंप हांगा, जंय कडशी गांव जो आसा तो मेळटा, थंयच्या थळाव्या पंचा वांगडा आमी उलयता. नेमकी कितें समस्या ह्या जंक्शनार आसा आनी कितें नेमकी? हांगा जंक्शन म्हटल्यार पळय, हांगा सकराळ गांव हे सायडीन आसा आनी हांगा धनगरवाड आनी कडशी मोपा अशा सायडीन 2 गांवां. हांगा फूल अख्खो तो गांव आहा आनी हांगा साई विद्या मंदिर स्कूल आहा. ती स्कुलाची भुरगीं हांगा येतात तेन्ना हांगा इतले गाडी असतात की हांगा खरीखर हे फ्लायओव्हराची गरज आसा हांगा. आनी आमचे सायडीन फूल डावनल आहा ते सायडीन, सकयल येतना आमकां गाडीच दिसना वयल्या हायवेची. जेन्ना वयर आमी हायवेर येता तेन्ना आमकां गाडी दिसता. आनी हांगा परत बसीन भुरगीं जेन्ना देंवतात, आमचे हायर सेकंडरी भुरगीं वयतात हांगा बसीन देंवतात तेन्ना तांकां क्रॉस करपाक अर्धा 15 मिनटां लागता हांगा. ताका लागून हांगा खरीच आमकां फ्लायओव्हराची गरज आसा. जेन्ना हो रस्तो सुरू जालो, हे रस्त्याचें हें केलें तेन्ना ही सगळें तेंच्यांनी नायनापूट करून उडयल्लें आहा. आमी त्या रस्त्याचे तेन्ना प्रमुख मॅनेजर येताले ते आमच्या कडेन सदांच उलयताले, हें अशें तुमकां देंवन हें दितात, देंवती करून दिता, वाट करून दिता, ही बांदून दिता. पूण जवळ जवळ आतां रस्तो सुरू जावन फाटलीं 4 वर्सां आनी हे आतां जवळ जवळ 2 वर्सां 6 वर्सां आमकां झुलत दवरलेलें आहा. आनी अजून पर्यंत ह्या रस्त्याचें कंपाऊंड, ह्या स्मशानभुमीचें कंपाऊंड आनी सगळी जें कितें करपाचें आहा ते तेंच्यांनी तशेंच दवरले. हे आतां माती उडोवन आमी देंवती करून पळयताले, ते म्हणटाले आमी करून दिता, हें करून दिवंक ना. अशी जी गांवांत सुविधा नासली ती सुविधा आमी केली. आमी कितें करता आतां, हे स्मशानभुमी खातीर लांकडां हाडल्या उपरांत हांगा 1-2 जाण रावता, सकयल रावता, लांकडां उडयता, घेवन वयता, अशें जाता. लोकांची खूब गैरसोय जाता. त्या वेळार एकाद्रो कोण दहन करपाक येता तेन्ना पंचायतीक दोश दिता, अरे इतली स्मशानभुमी बांदली आनी हें कशें. पूण तांकां कितें म्हणून सांगतलो, अशें आमकां कर्मभोग जाता आमचो. आमी आसा उगवे गांवांत. तोरशेंच जाले पत्रादेवी जाले आनी तो उगवे पावले. उगवेची नेमकी समस्या काय ही जाणून घेवया आनी नेमके थंयसर कितें प्रॉब्लेम आसा ते जाणून घेवया. आमची वस्ती जी आहा ती, हो जो तुम्ही हायवे पळयलो आता, ती पूर्वेक आमची वस्ती आहा सगळी, आणि हो पश्चिमेक जो तुम्ही पळयतात हो सगळो मळो आसा. आमी पयलींच तांकां कितें सांगलेलें, आमकां मळ्यान वचपाक कशें तुमी आमकां हें करतले, म्हणजे कशें वचपाक मेळटलें, पावर टिलर कशें वयतले, लोक कशें वयतले, हाचें आमकां तुमी नियोजन दाखया म्हूण सांगलेलें. पण ताचेर तेंच्यांनी कांयच करूंक ना. दुसरो जो मेजर प्रश्न आसलो तो, ज्या जाग्यार तुमी आतां हय उबे आसात, हो बस स्टॉप, रोडाची जर सगळी ही रुंदी बघल्यात तर जवळ जवळ 15-16 मीटर रुंदी आहा. मदीं डिवायडर बारीक आहा. आता म्हाका एक सांगा, हय जेन्ना भुरगे स्कुलाचे उतारतले तेन्ना आतांच पळया तुमी गाडयेची स्पीड कितकी आहा, ते क्रॉस कशे जातले. आमी जो आमचो कोलवाळे जो इंजिनियर आहा तारे म्हणून, तेचे कडेन 10-20 फावटी गेले. आणि दुसरो सुप्रिटेंड गावडे रिटायर ऑफिसर, हे दोगय ऑफिसर फटींग. आणि माझे तांकां ओपन चॅलेंज आहा, म्हाज्या वांगडा डिबेटाक बसपाचें तेंच्यांनी. कित्याक हो सगळो घोळ तेंच्यांनी केल्लो आसा. आमी 10-20 फावटी गेले, फक्त ते फटींग आणि बंडलां मारपाक हेतूनच हुशार जाल्ले. आणि गावडेन हे रिटायरमेंट पॅकेजाची तयारी केल्ली आहा. तें सगळें बरें. हें नेमकें कितें? तूं आमी जे उबे आहा तें कितें? हे आता तुम्ही पळयले न्हू. आमी हेचेर वारंवार तांकां कितें सांगलें, थंयच्यान हांगा थंय एक घर आहा बामणाचें म्हणून, थंयच्यान सर्वीस रोड हाडून हायवेक जोडून दिया. म्हटल्यार सर्वीस रोड. हो सर्वीस रोड. तर तेंचें उत्तर कितें आमकां ते एक्वायर करूंक जाय. म्हाका एक सांग, हायवे एक्वायर तुमी केल्यात आनी हायवेचे हो देगेक जो आहा तुमची मशिनरी हेल्यात तेन्ना एक्वायर केलें. आनी म्हाका एक सांग, अर्दो सर्वीस रोड आता तुम्ही केल्यात, तेका एक्वायर कोणी केले? एक्वायर करच्या पयलीं झाडां मारली. तो केले एक्वायर करचे आनी झाडां कशी मारल्यात तर. सो एक नियोजन किंवा प्लॅनिंग आमी म्हणटा पळय, ज्या तरेन जावपाक जाय आसलें, जो स्टँडर्ड हायवे ऑथॉरिटीच्या लेवलाचो मेंटेन जावपाक जाय आसलो, जे एक्सपर्ट्स असतात जे त्याचेर वर्कआउट करतात तांच्यांनी जें काम करपाक जाय आसलें तें जाल्लें दिसना. ताका लागून MVRन जें काम केलां तें खूबच निश्कृश्ट अशें दर्जाचें काम आसा हें. आनी ताका लागून लोकांचे खुबशे प्राण गेल्ले आसात आनी हाच्याय फुडें खुबशे लोकांक धोको आसा. भुरग्यांक खास करून आमी परत परत उल्लेख करता, कारण आमचो एक कॅटल पास आसा थंयसर क्रॉस करपाक.
त्या कॅटल पासांनी उदक भरलेलें आसा. भुरगो जर त्या पणसून सुद्दां वयतलो उदकांसून वचपाक मेळना, सो ताका परत रस्त्यारूच देंवन क्रॉस करचें पडटा. अशे तरेचे. आनी सेकंडली जेन्ना रस्तो एप्रूव जालो तेन्ना तेचे बरोबर सर्वीस रोड जावपाक जाय. ते सर्वीस रोडाचें नियोजन जाल्लें ना. खास करून एक जवळ जवळ 10 किलोमिटर कितें तरी तो जाला. म्हणजे आमचो स्ट्रेच जर मतदारसंघाचो पयलो धारगळ टू पात्रादेवी जाल्यार 10 किलोमिटर जाला. जवळ जवळ आनी 15 ते 25 किलोमिटर तो जावपाक जाय. हें सगळें नियोजन जावंक नासतना एक्झिक्यूट केलो आनी एकदां गोवा मुंबय हायवे तयार जालो अशे तरेचें चित्र जे करपाचो प्रयत्न जाता ते खंय तरी चुकता. आनी हेतून खास करून गोवा हायवे ऑथॉरिटी जी आसा ती फेल जाल्ली आसा. फेल कित्याक तर जे कोण काम करतात, कॉन्ट्रॅक्ट जे काय अपॉयंट जाता ताचेर लुकआवट करपा खातीर जे काम चल्लां ताचे ऑथॉरिटीन जे जबाबदारी घेवंक जाय, जे तेचे पाहणी करपाक जाय वेळोवेळी, जे कितें चेंजीस किंवा जे कितें एडवायस करपाक ते जावंक ना. आनी सगळें प्लॅनिंग जे आसा ते कन्सल्टंट नेमून जाता. तेचो व्हडलो फटको आयज आमच्या ह्या भागाक बसलेलो आसा. कन्सल्टंट म्हणटकीर ते कंपनीज असतात ते ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्डाचे आसूं शकतात. कोण येतात आनी ते कन्सल्टंट हांगासर अपॉयंट जातात आनी तांकां खबर नासता की हांगा देवूळ आसा, हांगा गांव आसा, पेडणेच्यान इल्ली बस हांगा रावतली काय बस स्टॉप आसा, खंयसर क्रॉसींग जाता, कितले लोक असतात जे ट्रॅव्हल डेली करतात. हो तेंच्या कडेन रेशियो रिपोर्ट्स कांय नासता. ते एक ऑन पेपर थिओरिटिकल बेस्ट तेंचो प्लॅनिंग आसूं शकता, पण प्रॅक्टिकल प्लॅनिंग तेंचो अशा तरेन आयज फेल जाल्लो आसा. जे आतां पावसाचें उदक वयतले ते उदक वचपाक तेंच्यांनी जी पायपलायन घातलेली आहा ते पायपलायन सारकी बारीक घातलेली आसा. आनी आमचे सारके रस्त्याचे वयले जे व्हळाचें उदक येता, वयले घरांतलें उदक येता आनी तेजे भायर न्हंयक वचपाक जाय जाल्यार ते वचपाक तेंच्यांनी बारीक पायपलायन घातल्या कारणान ती अडकून आयज आमचें उदक सुद्दां वयचें ना आनी आमकां तो वयर लोकांचे वचपाक येवपा वचपाक जो त्रास जातलो तो त्रास आमकां इतलो जातलो की आयज शाळेंतल्या भुरग्यांक सुद्दां आमकां खानार मारून किंवा फाटीर मारून हाडची पडटली. अशे तरेन आमकां तो त्रास जाल्लो आहा. ताका लागून हांव एकच मागता की जे हे इंजिनियरांनी हेच्या पयलीं कितें चुकी केली ती बरी आहा, पण आतां तरी हे सुदारून आमच्या लोकांक किंवा आमच्या पंचायतींक संपर्कांत घेवन आनी तांकां ते आमच्या गांवांतले काय आसत ते अशे अडी अडचणी विचारून हे वेवस्थीत रितीन सुरळीत हो रस्तो करपाचो ही तेंच्या कडेन इतली हांव मागणी करता. हो जालो उगवे गांव. आमी फुडें वयता अशा एका स्पॉटार जंय जायते एक्सिडंट जाता, तो म्हणजे परसकडे जंक्शन. हे जंक्शनार तुमकां कित्याक अपघात जाता हे सगळे आमी जाणून घेता. आमी वयता फुडल्या स्पॉटार परसकडे. आमी आसा एका अशा स्पॉटार जो मरणाचो सापळो म्हणून सद्या वळख तिची जाल्लेली आसा. परसकडे जंक्शन जायते मनशां हांगा सोंपल्यात, एक्सिडंटान सोंपल्यात. हेचें कारण नेमकें कितें हें सगळें आमी जाणून घेवपाक आयज म्हाज्या बरोबर आसा मिशन फॉर लोकलाचे अध्यक्ष आनी समाज कार्यकर्ते पेडण्याच्या सगळ्या जे सामाजीक जे घडणुको जातात तेतूंत अग्रेसर आसलेले राजन कोरगांवकर सर. सो कितें नेमकें हें? खरें म्हणजे जशें तुमी म्हटलें आमचो मरणाचो सापळो, म्हाका दिसता पत्रादेवी टू धारगळी पर्यंत हो खरोखरोच मरणाचो सापळो आसा. हे डे बाय डे जे आमचे पेडणेकार वयतात किंवा भायले लोक येतात तांकां हे क्रॉसींग करप म्हणजे एकदम अगदी दिव्य आसा म्हणपाक हरकत ना. कारण तुमी आतां पत्रादेवीसून येयले आसतले, ह्यो हायवे थंय वाटेर उदक भरलेलें तुमकां जाणूंक ना कंप्लीट. खंयच्या हायवेचेर तुमी उदक भरलेलें पळयलां जाल्यार ह्या रोडाचेर कंप्लीट उदक भरलेलें आहा. म्हणजे वी कांट विजिबल. आमी हाका खरो हायवे म्हणपाचो काय एक धाकटीशी नदीचें पात्र म्हणपाचो ह्यो प्रश्न आसा. त्याच्यामुळे खरें म्हणजे त्या टायमाच्या आमदारान किंवा तो डेप्युटी कोण असले मिनिस्टर हेणी हे म्हणजे आमकां मरण हाडून दिलेलें आसा. आमच्या हातात हे मरण दिलेलें आसा आनी आमी तेजो डेली आमी तेज्या हितून सामोरे जाता. आमी ज्या स्पॉटार आसा त्या स्पॉटाचेर नेमकें कितें? कारण हांगा म्हाका दिसता 8 दिसांनी एक एक्सिडंट जाता आनी म्हाका 30च्या वयर जावन सोंपल्यात. अशा स्पॉटार आमी उबे आसा. कितें नेमकें? आतां तुमी हे हायवे पळयला आसतलो, ह्या हायवेसून तेणी डायवर्जन दवरला. ह्यो डायवर्जन खरोच योग्य आसा काय ह्यो टॅक्निकल मनशांनी पळोवचो, कोणाक सादारण मनशांक विचारचें. कित्याक हयसून आतां रायट घेतकूच तुमकां हे दिसता. म्हाका सांग जेन्ना हायवेसून एक टर्न घेता तेन्ना विजिबिलिटी एकदम क्लियरिटी आसूंक जाय आसली. तर मदींच हे ऑब्स्टेकल आसलेले एक्सिडंट जावचे ना कशें आसूं. कितले लोक एक्सिडंट जातात, मोटरसायकल म्हणा व्हडले दुर्घटनाचो सद्या ही संपूर्ण माळ जालेली आसा. म्हाका दिसता सगळ्यात जास्त जर दुर्घटना लोक कितलेशेच घरां आसा जाता. लोक कितलेशेच तेंचे कोणाच्या आई गेल्या, कोणाचो बाबा गेला, कोण भाव गेला, भयणी गेल्यात, हे आमचे गेलेले आसात. कितल्या लोकांचे भायले गेलेले आसात. सो ताका लागून हे चुकीचं हे आसा. हेचेर खरें म्हणजे नदर अंदाज करण्यासारखी गोष्ट ना आसा. खरें म्हटल्यार ही दुर्दैवाची गजाल. जे थळावे आसात
तांकां कॉन्फिडन्सान घेवच्या पयलीं हे सगळे गजाली जाल्या। हांगा प्रत्येक जंक्शनार खंयसर ट्रॅफिक पुलिसाची आतां नितांत गरज आसा, जेणे करून हो जी समस्या आसा ती खंयसर तरी थोडे पुरता काळ जायना मिटतली। मात जर आमी परमनंट जर हेचेर विचार करचो जालो जाल्यार सगळ्याक फ्लायओवर हे जायत, कॅटल पास जाय आणि हे सगळे जर घडणुको जाल्यो किंवा हे ज्यो गोष्टी जाल्यो तरच आमचो पेडणेचें अस्तित्व साल्वार जातलें अशें सगळे आमचे पेडणेचे थळावे उलयतात। आमी आसा परसकडे जंक्शनार, फुडल्या स्पॉट आसा तो म्हळ्यार 2 दिसां फाटीं जी राखणे वणत कोसळ्ळी आणि त्या कोसळिल्ल्यान सगळी थंयसर बातम्यांचो सारको धुंवर जालो। त्या स्पॉटार आमी वयता, नेमकें थंय कितें जालां तें पळोवया। आमी आसा अशा स्पॉटार ज्या स्पॉटा खातीर सगळो हायवे आमकां चलचो पडलो किंवा सगळ्या हायवेर आमकां सर्वे करचो पडलो। तो स्पॉट म्हळ्यार परसकडे ते मालपे हांगा मजगती जो मदीं आसलेलो तो एक जागो जंय पालसाण कोसळ्ळा आणि सगळी येरादारीक 2 दिसां पयलीं व्हडले त्रास जाल्लो आणि त्या थळार आमी आसा। म्हाज्या बरोबर आसा काँग्रेसीचे फुडारी जितेंद्र बाब गांवकार। कितें सांगतलें नेमकें कितें 2019तल्यान हांव स्वता त्या वेळाचे अपोजिशन लिडर दिगंबर कामत हेका मेमोरेंडम दिल्लो की हे जे काम आसा हेचेर लक्ष घाला तुमी आणि हे सारकें ना, हेचो दर्जो हा पळय सारको निकृश्ट दर्जाचे आसा। जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तोय कोणाचें आयकना, PWDचो AE आसा जो ह्या सगळ्या नॅशनल हायवेचें काम पळयता तो सुद्दां सारको ना। काल एकाद्रे वेळाचे हांगा जेन्ना MLA येयल्लो तेच्या बरोबर जे कार्यकर्ते आसले तेजो जर तुमी बायट पळयलो तो तारे म्हणून फ्युरियस जालो तो। सो ह्यो एकंदरीत सगळें जे चल्लां पळय हो MVR सरकारीचो जावूय जाल्लो आसा। वारंवार सांगता की हे काम आसा पळय हे बेस्ट क्वॉलिटीचें जावपाक जाय, इट इज अ लॉंग लास्टींग प्रोजेक्ट। तो 4 म्हयने किंवा 1 वर्सा खातीर ना आणि हे जे सगळें आसा पळय इट इज अ लॅक ऑफ इंजिनियरींग। जो इंजिनियर PWDचो एंगेज केला पळय हेका कांयच खबर ना, तेजी डिग्री आतां चॅक करची पडटली, तेजे विजिलन्सान कंप्लेंट फायल करची पडटली की हांगा ह्या भितर करप्शन आसा काय कितें, MVRन तेकाय पयशे पावयला काय कितें। आनी जो PWDचो चीफ इंजिनियर बसला ताजो आतां आयज मेरेन तरी एकूय स्टेटमेंट ना की बाबा हे कित्या खातीर जालें काय म्हणून। आमी हो स्पॉटार जितेंद्र गांवकर यांच्या वांगडा उलयले, नेमकें कितें जालां हे सगळें समजून घेतलें। आतां आमी वयता फुडल्या स्पॉटार, मालपें आसूं, पेडणे कॉलेज आसूं आणि फुडलो धारगळ स्पॉट, हे तिनूय स्पॉटार आमी नेमकें कितें घडलां तें पळयतले। आमी आसा दुसऱ्या स्पॉटार, तो म्हणजे वळपे विर्नोडा हांगाचें जंक्शन। हांगा खबर आसा हांगा एक देवाची घुमटी आसा जी रस्त्याच्या मदोमद आसा आणि दुसरो विशय म्हटल्यार थंयसर जाय आसलेलो फ्लायओवर थंय जाल्लो ना। थंय दुसरी गजाल म्हळ्यार थंयसर एक गव्हर्मेंटाची कॉलेज आसा, संत सोयरोबानाथ आंबे हे शासकीय महाविद्यालय आसा आणि ह्या सगळ्याक जर पळयत जाल्यार एकूय फ्लायओवर खंयसर ना, जेणे करून भुरग्यांकूय त्रास जाता। दुसरी गजाल म्हळ्यार हांगाचे देवाचें नेमकें कितें प्रकरण तें आमी जाणून घेवया। आयज म्हाज्या बरोबर आसा आपाचो फुडारी पुंडलीक धारगळकर। सर तुमचें स्वागत। कितें नेमकें सगळें प्रकरण? हो आमचो पारंपारीक देव, शिमेवयलो देव म्हणून आमी आयज पर्यंत ताका मानता आनी मानीत गेल्या आनी पुजीत गेल्या। जी मागणी आसा, जे कोणाची मागणी आसा ते मागणे लोकांच्यो जायत गेल्ले आसात। देवा कडेन बाय चान्स जर एके रातीक जर समज कोण फसलो जावं ओडलो जावं खंय तरी शिरकालो जाल्यार देवाक फक्त सांगल्या पुरो बाना वयल्या देवा म्हाका पावरे म्हणून देव ताका धांवतालो पावतालो, अशी त्या देवाची आमच्या खबर आसा। आनी पयलीं आमचे शिमेवयलो देंवचार म्हणून फेमस आसा बानावयलो म्हणून, हो 3 शिमांचो देंवचार। दुसरी गजाल कशी जाली आतां ही हो जेन्ना हायवे करताले तेन्ना एक गोष्ट अशी तेंच्यांनी हें केली की जे देवा बद्दल जावं गांवांतल्या रस्त्या बद्दल जावं आनी खंयच्या कारणा बद्दल कोणाच कडेन तेंच्यांनी विचारपूस केली ना आनी कोणाकूच तेंच्यांनी विश्वासान घेतले ना पंचायतीक घेतले ना गांवांतल्या फुडाऱ्यांक घेवंक ना आनी खंयच्याच लोकांक घेतले ना की जाणा जाल्ल्या लोकांक पासून घेवंक ना थंयसर बाबा हांगा कशें कितें करपाचें आनी कसो फुडें तेजो एक मार्ग काडपाचो आनी त्या मार्गा वयल्यान आमी कशे फुडें वयतले म्हणून आयज देवाच्या खातीर देवाचे घुमटे खातीर आयज रस्तो ब्लॉक जालो। हो वळप्यान रस्तो ब्लॉक जालो फर्स्ट टायम असो हो खंयच्या तरी एक म्हणटा तसो एक नॅशनल हायवे 66 हो हायवे आडोवन दवरलो त्या देवान। हायवे जेन्ना हात घातलो हायवेक जमनी एक्झिक्युशन करिनासतना डायरेक्ट वर्क ऑर्डर दिली आनी सुरू केलें काम सुरू केलें तेन्ना एक ऑर्डर तांकां अशी आसलेली कोण मदीं येता ताका काडपाचो भितर उडोवपाचो एक ऑर्डर आसलेली मदीं तुमी जाणा जाल्यार खबर ना म्हाका पण एक ही ऑर्डर आसली कोण आडोवंक येता ताका काडपाचो भितर उडोवपाचो ताका तुमी समजो अरेस्ट करपाचो ही एक ऑर्डर आसलेली लोकांक आनी लोकांक तो भंय आसलेलो कारण
ज्या सरकार जर सांगता जाल्यार भितर उडोवपाचो जाल्यार आमचें कितें जावंक शकता लोकलांचें. म्हणून लोक सदांच फाटीं रावले ह्या गोश्टीक, जावं विशय घालपा खातीर जावं कसलेच विचारपा खातीर फाटीं रावले. हो आशिल्लो विरनोडा स्पॉट, वळपे स्पॉट. हांगा जायते अपघात जाता, जायते घडणुको जाता आनी हांगा जो एक देव आसा, बांदावयलो देव म्हणटा तिका, थंयसर हो रस्तो जो आसा तो अपूर्ण आसा. कांय धार्मीक जे रुढी आसात ते खंयसर तरी आड येता आनी ह्याच सगळे रस्त्याचे सगळे जी खोळंबणी आसा ती हांगा जाल्ली आसा. दुसरी गजाल म्हळ्यार हांगा फ्लायओवर जाय, जो विरनोडा वळपे हे गांव जे दोन जोडपाक फ्लायओवर जाय तो हांगा जाल्लो ना, अशी तो करचो म्हणून मागणी थळावे करता. आमी वयता फुडल्या स्पॉटार, धारगळचो स्पॉट, जंय एक्सिडंट जाता आनी थंयसर आमकां पेडण्याचे आमदार प्रवीण आल्लेकर मेळटले. तेंच्या वांगडा उलयतले नेमकी ती परिस्थिती कितें. पत्रादेवी सावन धारगळ मेरेन आमी परिक्रमा केली, सगळे वांगडा उलयले, सगळे थळावे उलयले, सगळे एकाच मनशाच्या माथ्यार थापर फुटता ते म्हणजे आदलो आमदार बाबू आजगांवकर आनी दुसरो व्यक्ती म्हळ्यार MVR ह्या कंपनीचेर. आतां आमी हे सगळे जातकूच पेडण्याचो आतांचो आमदार प्रवीण आल्लेकर सर हांच्या वांगडा उलयतले. नेमके ते कितें सांगता, कारण तेंची प्रतिक्रिया अत्यंत गरजेची आसा. ते फाटले कांय दिसाच्यान ह्या सगळे प्रश्न जे आसा ते सुटावो करपाक ते सातत्यान प्रयत्न करतात. ते एसेंब्लीनय आवाज काडीत आसा आनी त्या मनशा कडल्यान नेमके विचारया नेमकें हें प्रकरण कितें. सर, तुमी फाटले कितलेशेच दिसांच्यान हें सगळें प्रकरण पळयता, तुमी कोणच्या माथ्यार खापर फुट्टा? पूण पळय, म्हाका अशें कोणाक म्हणपाचें ना, म्हाका फकत म्हणपाचें आसा तें MVR, जो MVRान आयज हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जो आमचो धारगळ टू पत्रादेवी, जो तेंच्यांनी आयज लोकांक दिसता जे पळय कितें काम केल्लें आयज तेंच्यांनी, ते लोकांक दिसता, फुड्यान आहा लोकांच्या. जे काम आयज MVRान आमच्या अक्षरशः पेडण्यान जे रोड केल्या, बाकीचे आमचे रोड करून बाकीचे ताका प्रोटेक्शन वॉल जाय आसले ते आजून पासून तेंच्यांनी प्रोटेक्शन घालूंक ना. ज्यो आयज प्रोटेक्शन वॉल तेंच्यांनी घातलेल्यो आसा पूण त्यो लोकांक दिसता आयज त्यो सगल्यो पडटात, ज्यो वॉली आहात त्यो. कित्याक जे पळय आमच्या धारगळी वॉल आसली ताका लागून कितले तेंपूच हांवें आमच्या एसेंब्लीनूय हांवें तो विशय काडलेलो. विशय काडूनय बी ते लास्टाक ती स्टार्ट जाली, बांदूनय आतां म्हाका दिसता ती प्रोटेक्शन वॉल पयरूच तेजेर एक खडप पडून ती क्रॅक जाली. पूण अशें सारकें चीप मटेरियल म्हाका दिसता वापरून आयज MVRान खूब हांगासर आमच्या पेडण्याचे हेजेर खूब हे अन्याय जाल्लो आसा. जो पळय आयज तेंच्यांनी रोड बसून केल्या, म्हाका दिसता पत्रादेवी टू धारगळ रोडाक वयशीत जाल्यार सगळें जगलिंग जाता. लोकांचे कमऱ्यो, बाकीचे गाडयो बसून डॅमेज जाता. कित्याक हे पळय रोड आहा पळय, आमी जेन्ना आमच्या पुना हायवेक बसून गेले जाल्यार पुना हायवेक कशे रोड आहा, सारके तेल कशे रोड आहा, तहे रोड हांगासर जावंक जाय आसले. त्या टायमार म्हाका दिसता खूब कितें घटना घडल्यो ते हांव तुका कित्याक ते सांगूंक शकना. ताका लागून तेंचेरूय कितें तरी हें जालो म्हणून ते आयज हे आमकां सारकी चीप क्वॉलिटी आयज तेंच्यांनी वापरून आमकां हो रोड करून तेंच्यांनी दिल्लो आसा. पूण जो आयज तेंच्यांनी रोड दिला पळय तो चडशे हे कितें आसलें, पयलीं कोण आसलो तेणी कितें करूंक जाय, जे आमचे पंचायतीक जे पळय रोड हायवेक लागता तांकां घेवन बसून तुमच्या हितून कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय. तुमच्या हितून कितले बसून सर्वीस रोड जाय, तुमकां हितून फ्लायओवर जाय, बाकीच्यो गोश्टी. कित्याक आयज हांगासर थोड्या तेंपान म्हाका दिसता आनी दर 6 म्हयन्यानूच इतल्यो ट्राफीक जातले, आमकां आमच्या लोकांक क्रॉस करपाक डिफिकल्ट जातले. हे क्रॉस करपाक आमचे लोक करतले कितें. ताका लागून हांवें ऑलरेडी हे सगळे प्रोविजन जे पळय आमकां जी सर्वीस रोड जाय ताका लागून हांवें धारगळ टू पत्रादेवी ते ऑलरेडी हांवें CMा कडेन ते दिल्ले आसा नोट, आनी CMाक सांगलेलें आसा ती एक्वायराक लागून ती प्रॉपर्टी घालच्यो हेजे फुडें. कित्याक आमकां जाता तितले फास्ट हांगासर खूब गरजेचें आहा म्हणटा ते सर्वीस रोड. कित्याक सर्वीस रोड ना जाल्यार आमचे लोक क्रॉसींग खंयसरूच करूंक शकचे ना. आयज आमचो धारगळचो फ्लायओवर ज्या टायमार जाल्लो फ्लायओवर हेंच्यांनी कॅन्सल करून घेतला. हे रॉंग. लोकांक गरज आसली त्या टायमार, ती गरज आयज लोकांक त्रास जाता, थंयसर एक्सिडंट जाता, कितलेच एक्सिडंट जाता. हांवें ऑलरेडी थंयसर सिग्नलाकूय लागून सिग्नल घालचे एज फास्ट म्हणून ऑलरेडी हांवें ते CMा कडेन दिल्ले आसा आनी म्हाका दिसता ह्या हितून एज फास्ट सिग्नलूय जातले. काल एक पालसण कोसळ्ळी, थंय तुमी गेले सगळे पयले, की सगळीं जे
म्हणजे सारक्या सकयल्या दर्जाचें काम जालां तेचे फातर सगळे खापर तुमच्या माथेर केन्ना येता, केन्ना तुमकां कागाळ लोक करता? पळय हांव तुका एक सांगता, जेन्ना पावस स्टार्ट जावच्या पयलीं ही जी हांवें घेवन ऑलरेडी तेंचो सर्वे केलो, खंयचो धारगळ टू पत्रादेवी पासून सर्वे केलो तेन्ना हांव पयलो गेलो तो आमच्या हांगा आयज आमचे हें कोसळ्ळा पळय ते मालप्या कोसळ्ळा पळय, तेन्ना हांव पयलीं गेलो तेजे कडेन ताका हांवें सांगलें ही जी पळय तुमी रिटर्निंग वॉल बांदल्या पळय ती म्हाका दिसता तुमचें प्रोटेक्शन तेजेर जावचें ना, ती 101% कोलॅप्स जातली म्हणून हांवें ताका पयलींच सांगलें. तो म्हणालो ना सर म्हणालो आपण 100% तुका गॅरंटी दिता म्हणालो त्या हेजी. हांवें म्हणलें तूं गॅरंटी दिता? हय म्हणालो गॅरंटी दिता म्हणालो. गॅरंटी आयज कितें ती आयज तेजी हेंसर कळ्ळी न्हू, पयर तांकां हांवें हेंसर व्हरान तांकां दाखयली. हांवें म्हणलें तुजी गॅरंटी आतां खंय गेली, सारकें एक्शन मोडान ते दीस दिसले कितें न्हू. हांवें जे पळय विचार केल्लो पळय म्हाका दिल्ली ती 100% मोडटलीच म्हणून, आनी 100% मोडलीय बी ती. तुमी तांकां पयलीं सांगलें? हांवें पयलीं सांगलेलें, म्हाजे कडेन तेजे ऑलरेडी न्यूजूय आसा, तेजेर ऑलरेडी हांवें उलयल्लो पळय ते न्यूजूय आहा तेजे कडेन, न्यूजार तोय उलयल्लो आहा कित्याक 100% आमी तुका गॅरंटी दिता म्हणून. हय, कित्याक आमकां खबर आहा खंयची वस्त कशी करूंक जाय आनी कितें तें गोश्टी हांगासर पेडण्यान ह्यो घडोवंक जायना हेच्या फुडें. आनी आयज MVRन आमकां आयज हांगासर अक्षरशा त्रासान घातलेले आहा. हांव चड त्रासान म्हणटा कित्याक आमचे पेडण्याचे स्वता आमचे पेडण्याचे लोक मेल्ले आसा रस्त्यार, कितलेशेच मडी जाल्ले आसा ह्या रस्त्याक ही हालत पळयता ह्या रस्त्याक, ताका लागून आयज हे लोक हांगा मेल्ले आसा. आनी अशे एक्सिडंटूय जावन कोणाचे पांय मोडलेले आहा, हात मोडलेले आहा, ताका लागून म्हाका दिसता जाता इतले फास्ट सरान एक्शन घेवपाची खूब गरज आहा. आमी पत्रादेवीच्यान ही कार्यावळ सुरू केल्ली आनी आमी आतां आसा कोलवाळे ब्रिजाचेर जंय पेडणे तालुको सोंपता. आमी सगळ्या थळाव्या वांगडा उलयले, थळावे चे समस्या जे आसा ते जाणून घेतले. पत्रादेवी आसूं, उगवे आसूं, तोरशें आसूं, त्या उपरांत परसकाडे आसूं, मालपें आसूं, वळपें आनी त्या उपरांत आमदार प्रवीण आल्लेकर हांकां मेळ्ळे. तेंच्यांनी सगळें जे खापर आसा ते कंपनीचेर मारला, कारण ही कंपनी जी आसा ती ह्या सगळ्या कामांक जबाबदार आसा किंवा निकृश्ट कामांक ती कंपनी जबाबदार आसा अशें सगळ्या तळाव्यांचें म्हणणें आसा. आमी ही कार्यावळ हांगाच थांबयता. अश्योच वेगवेगळ्यो कार्यावळी तुमच्या मुखार घेवन येतले. हो ग्राउंड झिरो तुमकां रिपोर्ट कसो दिसलो तो तुमी कमेंट बॉक्सान कमेंट मारून कळयात. आनी पळयत रावात प्रुडंट. पेडण्यां सावन साहिल नारुलकार आनी चेतन गावस.